जगत्याचे सर्व स्वास्थ्य प्रेमी दर्शकांक मिगेल नमस्कार. हांव सुचित्रा शेणय विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनींत प्रसार जेवचे श्रीमती लक्ष्मी आणि श्री नंदगोपाल शेणय चित्रीकरण शालेंतू ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ हाका तुमक सर्वांक स्वागत. प्रकृतीन एक स्त्रीक मस्त नाजूक जावन कोमल जावन वाड्डोन हाडला. पुरुषालोट्टू या पुरुषाल संगात तुलन केल्यारी स्त्री कितली भिन्न, कितली अतुल्य, कितली अप्रतिम म्हणून प्रकृतील रचनाची आमक स्पष्ट करता. इस्ट्रोजन म्हणल्यार एक हॉर्मोन आमक चेड मात्रांत दिवन आमगेले शरीर या देह मस्त रोगा सुकून रक्षण जेवचेशी केला. आजी आम्ही आरोग्य भाग्याचे 9वाचे उपाख्यानांत आसाची. आम्ही आजी चयन केलेले विषय प्युबर्टी अँड बियॉन्ड म्हळ्यार जुवानपण आणि नंतर या जुवानपण आणि मुखार ह्या विषयारी माहिती दिवच्याक आज आमगेल मध्ये आसाची कोडियलाचे प्रसिद्ध बाळांतिल्याचे आणि स्त्री रोग तज्ञ डॉक्टर दीपक शेड्डे हानी. डॉक्टर मामा तुमचे कार्यक्रमाक स्वागत. डॉक्टर दीपक शेड्डे हानी तांगेल MBBS पदवी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज JNMC बेळगाव आणि MD पदवी पोस्ट ग्रॅज्युएट इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च PGI चंडीगड हंतू केले. प्रस्तुत हानी कोडियलाचे कस्तुरबा मेडिकल कॉलेज KMC ज्योतींतू कन्सल्टंट ऑब्स्टेट्रिशियन अँड गायनकॉलॉजिस्ट जावन सेव दिता सजी. तशीची तांणी फळणी रांतासचे कोडियलाचे फळणी रांतासचे आरोग्य क्लिनिकांतय सेव दिता सजी. हाजी वयल्यान खगोलशास्त्र, क्रीडा आणि संगीतांतू हांका विशेष आसक्ती आसा. डॉक्टर मामा एक चलये चरडान बाल्यावस्थे सुकून प्रौढावस्थेक या तरुणावस्थेक या किशोरावस्थेक येवका जाल्यार या चढावत खंयची प्रायर जाता? साधारण चलयांक 3 नंबर्स आमी दवरून घेवका. एक 8 वर्स, एक 10 वर्स आणि एक 12 वर्स, 8, 10 and 12. सो 8 years जारी फर्स्ट तांकां चिकेची हेअर ग्रोथ स्टार्ट जाता. बॉडी हेअर युजली तांगेल खाक्यांतू जावं प्युबिक एरियांतू थोडे हेअर येवचे स्टार्ट जाता. साधारण एक 10 वर्स लागी तांगेल ब्रेस्ट डेव्हलपमेंट स्टार्ट जाता. सो ब्रेस्ट डेव्हलपमेंट थोडेची ग्रोथ स्टार्ट जाता. सो अराउंड 12 वर्स लागी पिरियड स्टार्ट जाता. सो तांकां मेन्सेस आनी स्टार्ट जाता. बट हांत मस्त वेरिएशन आसा. पुरांक एक टायमार म्हूण ना. सो +or- 2 years म्हूण म्हणटात. तशी एक चलये चरडान वग्गी या वेळ जावन प्रौढावस्थेर पावच्या कसले कारण आस की? एक जेनेटिक्स म्हणटात ती तांगेल फॅमिलींतू तांगेले अम्माक जावं तांगेल आजीक निमगेल्यार आमकां कळटा की तांणी म्हणटात की तांगेल अम्माक वय वय मॅच्युअर जालेले म्हूण आयल्यार युजली तांगेल डॉटरांक तशें सेम एजार येता. बट अर्थांतू चिकेची आमगेले न्यूट्रिशन ओवर न्यूट्रिशन वय आणि बॅड फूड हॅबिट्स आतां जंक फूड आणि पुरे मस्त खाल्यारी वेट पुट ऑन चड जाल्यारी एक्सरसाइज ना म्हळ्यार त्या वेळार जी की पिरियड्स वगी येवचे चान्सेस लेटय जावचे चान्सेस. आनी एक कल म्हळ्यार आमगेले अर्थान तूं मस्त वेट लॉस करता म्हळ्यार तुका इंस्टाग्रामार आनी पुरे एक मॉडेलिंग आनी पुरे करतना. सो ते कल जाता म्हळ्यार त्या वेळार ते तांगेल मस्त वेट उण जाल्यार पिरियड्स येवन मस्त लेट जाता. सो एक चलयेंक एक सर्टन अमाउंट ऑफ फॅट जाय म्हणटात. म्हळ्यार इतले एक बॉडी वेटाक इतले अमाउंट ऑफ फॅट जाय म्हण आसा. सो तितले फॅट लेवल समजल्यार ऑटोमॅटिकली तांगेल प्युबर्टी येता. आता एक किशोरावस्थेर आसची चलयांक कसं पुरा समस्या असता नातले तांगेल ते रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर म्हणटा आमी तांतू कसं पुरा वैशिष्ट्य असता? सो फर्स्ट तांगेले युट्रसा भितर चेंज जाता म्हळ्यार चिकेची युट्रस तांगेले गर्भकोश हॉट जाता. सो ते गर्भकोश हॉट जातना तांगेले ते
ओवरीज ताचे सायड आशिल्ले ते चिके हॉट जाता तान ओवरीजा भितर आशिल्ले हॉर्मोन स्टार्ट जाता चिकेचे इस्ट्रोजन आनी प्रोजेस्ट्रॉन दोन हॉर्मोन येता तशी युट्रस हॉट जाता एक अराउंड 6 सेंटीमीटर्स येता ते युट्रसाची नॉर्मल सायज ताजे वटोची तांगले मॅच्युरेशन टायमारी ते ब्रेस्ट डेव्हलपमेंट येता आनी सुमार एक सेन्सिटिव्ह आसता त्या वेळार चिकेची मूड चेंजीसय आसता त्या वेळार चिके रेबेलियस नेचर म्हणटा रेबेलियस म्हळ्यार आनंद अम्मान कले सांगल्यार हे शिकोर नाका म्हूण सांगल्यार करता म्हूण कोप येवचे सो हे बरें नॉर्मल सो आमी पेरंट्स जावन आमी ते अंडरस्टँड करता त्या वेळार चिकेची तशी बिहेवियर ते बॅड बिहेवियर न्ही ते आमी अंडरस्टँड केल्यार वी कॅन डील विथ इट लिटल बेटर आमगेला एक आनी एक स्लाइड आसा थर्ड स्लाइड प्लीज पण हांते तांणी आमगेले फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टमाचे चित्रण दिला सो हांतू तुमकां दिसता म्हळ्यार गर्भकोश ताजे मुखारी एक मूत्रकोश आसा ब्लॅडर म्हणटात सो हे मूत्रकोश आनी गर्भकोश आनी मागशी तांगल रेक्टम म्हळ्यार टॉयलेट वचचे जाग ते क्लोजली रिलेटेड म्हळ्यार लागीं आसत सो मूत्रकोशा प्रॉब्लम आसल्यार गर्भकोशा प्रॉब्लम येवचे चान्स आसता गर्भकोशा प्रॉब्लम आसल्यार मूत्रकोशा प्रॉब्लम येवचे चान्स आसता पॉट समना म्हळ्यार युट्रसाचे प्रॉब्लम चान्स आसा ह्याक पुराय आमी अंडरस्टँड करता ते पेशंट येतना कले कोणी प्रॉब्लम घेवन आसल्यार तिनी प्रॉब्लम आसूं पुरो म्हूण आमी लेखा ते भश्टीपण म्हणटाची म्हळ्यार मेन्स्ट्रुएशन म्हणून या मेन्स्ट्रुएशन म्हळ्यार कसले आनी नॉर्मल मेन्स्ट्रुअल फ्लो त्या कितले आसता सो मेन्स्ट्रुएशन म्हळ्यार एक चली गेल्यार एक आमी म्हणटा ती तांगले हेल्थाचे एक तांचे एक विंडो सो एक गर्लाक समज एक 28 डेजाचे एक पिरियड्स आयल्यार आमी लेख घालयात की तिगेले हॉर्मोन बॅलन्स सादारण नॉर्मल आसा म्हणून हॉर्मोन बॅलन्स नॉर्मल आसल्यार तांगल जनरल हेल्थय सादारण नॉर्मल आसूं पुरो म्हूण आमी वी कॅन अंडरस्टँड इट सो पिरियड्स कशे म्हळ्यार 28 डेजाचे सायकल म्हणटात सायकल म्हळ्यार कले मेन्सेस आयलेले फर्स्ट डे का आमी डे 1 म्हणटात ती नेक्स्ट मेन्सेस आयलेले डे 1 डे 1 म्हणटात सो पिरियडाचे सायकल म्हळ्यार एक सायकलाचे डे 1 टू नेक्स्ट सायकलाचे डे 1 हे कितले दीस अंतरू ताका आमी म्हणटा ती सायकल सेकंड आमी पळोवन घेवंक म्हळ्यार मेन्स्ट्रुएशनांतू की तांकां कितले दीस ब्लिडींग वता सो ते दोन थिंग्स लेडीजांनी तांगेले नोट करून दवरका बिकॉज हे मेन्स्ट्रुएशन सम आसल्यार तांगेले ओव्युलेशन सम आस म्हण ओव्युलेशन म्हळ्यार तांगेले अंडकोशांतल्यान एक एग अंड येता ते सम 14 डेज अंड आयल्यार आनीक 14 डेज तांगेले मेन्सेस येता म्हणून सो ते बॅलन्स इस्ट्रोजन फेज आनी प्रोजेस्ट्रॉन फेज म्हणटा ती सो हे बॅलन्स सम आसल्यार बॉडी सम बॅलन्स आस म्हूण लेखा बट तांत मस्त वेरिएशन आसा वेरिएशन म्हळ्यार एक 28 डेज नॉर्मली आमी मनान दवरता ती बाई बट एक्झॅक्ट 28 डेज आसना सो 7 डेज अशी आनी 7 डेज तशी सो अराउंड 21 to 35 डेज म्हणून आमी सांगता सो तशी मस्त थोडे 3-4 डेज वेरिएशन आसल्यार इट डजंट मॅटर आनी पिरियड्स ऑल्सो नॉर्मली आमी 3-4 दीस पिरियड्स म्हण आमी म्हणटा ती मेन्सेस 3-4 दीस येता म्हणटात बट तशी आसका म्हणना एक दीस ब्लिडींग आसल्यार नॉर्मल 7 डेज थंय ब्लिडींग आसल्यार नॉर्मल बट 7 डेज चड आसल्यार तुमी एक चॅकअप करचें बरें आता नवे जेतना नवेची म्हळ्यार मेन्स्ट्रुएशन स्टार्ट जातना केलो चलयाक 15 दिसार जेवचे 19 डेजार जेवचे पुरो दिसता तशें केलो जनाक इवन तांणी एक 28-30 इयर्स म्हणटा न्ही तांणी ते वार्डिके प्राय येतन जाल्यार तांकां त्याची तांगेले सायकल आसता सो ते नॉर्मल न्ही तांकां मेडिकेशन जेवचें पडटा वखद जेवचें करपा पडटा सो मेन्सेस प्युबर्टी वेळार फर्स्ट 2-3 वर्स शिके पिरियड्साचे इरेग्युलरिटी येताची म्हळ्यार सेट जावचे तांगेले हॉर्मोन्स सो मे बी एक एक्स्ट्रा ब्लिडींग आसूं पुरो की फ्लो नंबर ऑफ डेज फ्लो की सायकल इरेग्युलरिटी येता बट नॉर्मली एक 16, 17, 18 इयर्स भितर ते सायकल एक सादारण एक रेग्युलर जावंक म्हूण म्हणटा ती आनी ताचे भितर सम रेग्युलर ना म्हळ्यार एक डॉक्टर लागीं वचून एक चॅकअप करचें बरें सेकंड टाइम ते इरेग्युलरिटी येवचे तांगेले ओल्डर एज ग्रुप मेनोपॉज लागीं येतना 45 जायना पूण ते आनीक फेज तेची के इरेग्युलर येवचे स्टार्ट जाता बट युजली हे फर्स्ट इनिशियल पार्ट ऑफ द पिरियड्स म्हळ्यार 12 to 16 इयर्स
एक साधारण एक पिरियड्स तशें आसल्यार इट्स ओके. हेवी ब्लिडींग जावना जा. हेवी ब्लिडींग आसल्यार दे हॅव टू कम एंड सी अ डॉक्टर. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बट चिके सायकल तशें आसल्यार तितलें बारीक करता म्हणना. आता तुम्ही हेवी ब्लिडींग म्हणलें ते हेवी ब्लिडींग आसगी नागी म्हूण ते आमी ते क्वॉन्टिटेटीव जावन कशें आमी सांगचें आमकां म्हळ्यार एक पेशंटाक या एक बायल मनशेक ते कशें कळटा ते हेवी घेवून सो आमगे लायक सायंटिफिकली कल म्हणटात म्हळ्यार 80 ml मॅक्सिमम पर सायकल म्हूण आमी दवन घेतात. 80 ml कशी ते कशी आमी मेजर करचे ते कशें जाता. सो एक आमी पळोवन घेवचें म्हळ्यार कितले पण तांणी पॅड्स चेंज करता. आतां फूल कितले पॅड्स चेंज करता आसता ती आतां कितले चेंज करता आसता. सपोज 2 पॅड्स पर डे म्हळ्यार आतां 6 पॅड म्हळ्यार 3 times चड ब्लिडींग म्हूण आमी अंदाज घाली येता. एक सेकंड मेन्सेसाचे ब्लिडिंगाचे क्लॉट्स म्हळ्यार ब्लड दाट जातना ते क्लॉट म्हणटा ती. सो क्लॉट जाल्यार तुमी चिके एक हेवियर ब्लीड आसा म्हूण आमी लेग घालता. अर्थांत आतां ते मेन्स्ट्रुअल कप म्हूण मेळटा. सो मेन्स्ट्रुअल कप आतां मस्सनान यूज करून स्टार्ट केल्या पॅड्साचे प्रॉब्लम्स आसा म्हणून एनवायरमेंटल इश्यूज घेवन. सो ते कप्स आतां मस्ट लेडीजान स्टार्ट करता आसता ती तांतू आमकां क्लियरली मेळटा. सो कप्स यूज करतना आमकां 15 ml कप्स येता साधारण. सो ते 15 ml आसल्यार ते कितले पण चेंज करता आनी एक्झॅक्टली आमकां कळटा कितले ब्लिडींग आसा म्हणून. सो दॅट इज आयडियल. बट अशीची म्हळ्यार पेशंटान पळय कितले ब्लिडींग आसा आतां कितले ब्लिडींग आसा. अल्टिमेटली ब्लिडींग मस्त आसल्यार कंटिन्युअसली मस्त मागीर थंय ब्लिडींग चड आसल्यार तांगें हिमोग्लोबीन ड्रॉप जाता. सो हिमोग्लोबीन ड्रॉप जाता आनी तांगें ब्लिडींग हेवी आसा म्हूण पेशंट म्हणल्यार ते आमी कनेक्शन घालयत वय बदच तिका ब्लिडींग चड आसा. सो आमी ताका चिकी ट्रिटमेंट दिवंक जाताले. आता तुम्ही मेन्स्ट्रुअल कप्सा विषयी सांगले. आता मस्त मॉडर्न चलियो तसल पुरा जन मस्त ते मेन्स्ट्रुअल कप यूज करता आसाची तांकां ते मस्त बेनिफिशियल दिसता. तांकां कामा वतना तोंदरी जायना, ट्रॅव्हल करतना तोंदरी जायना, पॅड चेंज करचे टेन्शन ना म्हणून. सो एक सायंटिफिकली तुमी उलोवच सांगचे जाल्यार एक वैज्ञानीक जावन उलोवच जाल्यार या मेन्स्ट्रुअल कप आमगेले ओल्ड मेथड जावपाशी चांगगी पर्सनल चॉयस सांग म्हणून तशी मागीर. बट डेफिनेटली लेडीज कोण यूज करता आसत पळय ते मेन्स्ट्रुअल कप तांणी म्हणटात तांगेले खंयचे लायफ चेंज करता म्हूण ना. गेम्स खेळूं ना, स्विमींग, टेनीस तांणी चेंज करता म्हूण ना. स्टेन जावचे ते भय ना बिकॉज ते समज सील जावन बसता आनी पुरे ब्लिडींग तांतू वता. तांगेले एक प्रॉब्लम म्हळ्यार पेशंट्स आमकां फीडबॅक दितात की ते मेन्स्ट्रुअल कप घालतना फर्स्ट 2-3 महिने चिकेची डिफिकल्ट लागता. म्हळ्यार डिस्कम्फर्ट घरचे घालचे ते पुरे एस्पेशली पब्लीक टॉयलेट जावं तांगेले वर्क प्लेसान टॉयलेट्सान चिके अनकम्फर्टेबल जाता. बट पुरे जण एक म्हणटात की 3 महिने जायना फुडें ते एक बदची दे आर व्हेरी हॅपी विथ इट. सायंटिफिकली देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. ते बॅड आनी कप डजंट मेक एनी डिफरन्स. तशी आता इको फ्रेंडली पॅड्स म्हूण आयल्यांची, क्लॉथ पॅड्स म्हूण आयल्यांची, मागीर हाजे बनाना स्टेमाचे पॅड्स म्हूण आयल्यांची मस्त नमने वेरिएशन आसात मार्केटा पळयल्यार. हांतुले खंयची चूज केल्यार चांग म्हूण दिसता तुमकां? मॅडम आमगेले डॉक्टर सायतान तशें केलें स्पेशली रेकमेंडेशन म्हूण आमगेलें ना. एज लॉंग एज ते क्लीन आसल्यार रेग्युलरली चेंज केल्यार पुरो जाता. हायजिनीक दवरल्यार पुरो. सो ऑब्वियसली हायजिनीक प्लस एनवायरमेंटल फ्रेंडली आसल्यार बेस्ट न्हू आमकां पुरे. दॅट्स आयडियल. आतां केलो जन बायल मनशांक या मेन्स्ट्रुएशन जेतना ऋतुस्रावा वेळार तांगेले बन्ना दूख येता. ताजे निमित्त कितले जनाक पेन किलर ते घेवचे तितले दूख आसता. सो ते बन्ना दूख येवचे सहज वय मेन्सेस टायमार चिकेपणी पेन येवचे नॉर्मल म्हणटा ती. मेन्सेस येवचे फुडें 1-2 दीस फुडें चिके मेन्सेसाचे ते प्री मेन्स्ट्रुअल पेन येता आनी मेन्सेस येना फुडेंची 2-3 दीस पेन आसचे चान्सेस हाय. आमी कल पळयतात म्हळ्यार तुगेले क्वॉलिटी ऑफ लायफ तुमगेले नॉर्मल डेली रुटीन कशी आसा ते एफेक्ट जाल्यार तुमी पेन किलर घेवचे बरें. कशी म्हळ्यार सपोज तुमकां स्कुलाक ते दिसा कॉलेजाक वचूं जायना पेना मिती. सो डेफिनेटली ते सम न्हय. एवरी मंथ तुमी 4-5 दीस मिस केल्यार ते सम न्हय. सो ताका तुमी पेन किलर घेवयेत पळय घेवयेत. बट तुमी प्लीज डॉक्टरार वचून न्हू खंयचे मेडिसीन घेवयेत खंयचे सेफ आसा कितले डोज फायंड आउट करून घेवचे बरें. बट घेवचे नजची पेन तुमी सफर करतात तशी न्हय. म्हळ्यार एक बॅलन्स आसता पळय. सो कामय जाय स्कुलाक वचका कॉलेजाक वचका मेन्सेस बरेची नॉर्मल मेन्सेस टायमार नॉर्मल पेन येताची.
सो हे बॅलन्स कशी सो बेसिक आमी पळोवन घेवचें म्हळ्यार तुका क्वॉलिटी ऑफ लायफ तुगेले नॉर्मल कामाक आड तोंदरे जावचे नास तितलेंची सो पेन किलर घेव येता बट डॉक्टर उलोवन ऑफ द काउंटर वचून कलेपुनी स्ट्रॉंग आशिल्ले मात्र नाका म्हणटा आतां मस्त आमी जी के प्राय जालेले मनशांक नेमगिल्यारी तांणी कसं सांगचें म्हळ्यार अशी पोट्टा दूख येतना मेन्स्ट्रुएशना वेळार पोट्टा दूख येतना कसले पेन किलर घेतल्यार तांकां मुखारसून गुरबीण जेतना या बाळान जेतना त्या डिलिव्हरी पेनाक तांकां सैसू जायना नातल्यार तांकां तेन्ना प्रॉब्लेम जाता म्हणून सांगचें आमी आयकल्यांची सो ह्या हातूंत कितलें सत्य ना सत्य ना तांतू तशें कले ना तशें कले कनेक्शन ना तुमी मेन्सेस टायमारी पेन किलर आयल्यार पेन किलर घेया ती समर डोज आशिल्ल्यार तुगेले मुखारी फर्टिलिटी का जावं डिलिव्हरी का कले अफेक्ट जावचें कले ना आतां मेन्स्ट्रुअल सायकलांत मेन्स्ट्रुअल सायकल वेरिएशन म्हूण आसा ह्या मेन्स्ट्रुअल सायकल वेरिएशन म्हणून अशें म्हळ्यार कसं जालें मेन्स्ट्रुअल सायकल वेरिएशन म्हळ्यार आतां हांव सांगिल्लें 28 डेज सायकल ते 28 डेज सायकलान तूं एक 7 डेज प्लस 7 डेज मायनस म्हळ्यार 21 to 35 डेज तुगेल मेन्सेस सायकल 35 डेज पशी चड आसल्यार सपोज एक 2 महिन्यान तूं एक पण मेन्सेस आयल्यार ताका आमी म्हणटा ती लेट सायकलिंग मेडिकल टर्मार ऑलिगो म्हणटा ती सो म्हळ्यार सम पिरियड टायमार येना म्हण आनीक मस्त फास्ट येतात म्हळ्यार एक म्हयन्यान तूं 2 पण पिरियड्स आयल्यार एक 3 महिन्यान तूं 2 पण पिरियड आयल्यार तशें कले म्हळ्यार हेवियर फ्लो मोर अमाउंट ऑफ फ्लो एक पंता जेवचे वय सो नॉर्मली 28 डेज प्लस मायनस 7 डेज म्हणटात सो पिरियड्स लेट आयल्यार लेट मेन्सेस आयल्यार आमगेले फर्स्ट आमी अर्थांत पळोवन घेवचे प्रॉब्लेम्स पॉलिसिस्टीक ओवरी म्हणून चड जावनचे अर्थांत यंग गर्ल्सांत तूं पळोवन घेवचे म्हळ्यार लेट पिरियड्स येता आसा वेट चड आसा तशें म्हळ्यार आमी PCOD पॉलिसिस्टीक ओवरी म्हणून आमी लेखतात पळय आतां मेन्स्ट्रुअल सायकल म्हणटना एक डॉक्टर चमकल्यार तांणी मेन्स्ट्रुअल डायरी म्हूण एक मेंटेन करता म्हूण म्हणटाची हे मेन्स्ट्रुअल डायरी म्हळ्यार कसं जालें मेन्स्ट्रुअल डायरी म्हळ्यार तुमगेले मेन्सेसाचे डिटेल्स एक तुमकांच दीस पिरियड आयल्यार तुमी वचून ते एक बुकांत जावं तुमगेले फोनांत जावं तुगेले ऍपांत बरोवन घेवचे खंयचे डे पिरियड आयल्यार सो ते मेन्स्ट्रुअल डायरी आमकां जाय आशिल्ले 3 की 4 डिटेल्स एक तुगेले पिरियड्स खंयचे डे स्टार्ट जालेले सेकंड ते एवरी डे कितले ब्लिडींग आशिल्ले सो तुमी ऑन एन एवरेज कितले आतां 1+4+2+ तशें बरें येता कितले ब्लिडींग आसा हेवी ब्लिडींग आसल्यार 5 बरें उण ब्लिडींग आसल्यार 1 बरें तशी फॉर एग्जांपल पेनय तशीची पेन म्हळ्यार कितले पेन मस्त सिवियर पेन आसल्यार 5 उण आसल्यार 1 सो मेन्स्ट्रुअल डायरीन तूं तुमगेले मेन्सेस खंयचे डे स्टार्ट जाले खंयचे डे एंड जाले एवरी डे कितले ब्लिडींग आसा कितले पेन आसा ते पुरे तांतूं कमटे करून एक डायरींत आयल्यार ऑल युअर लायफ मेन्सेस आयल स्टार्ट जावन तुमी मेनोपॉज थंय तुमी हे मेन्स्ट्रुअल डायरी दवरल्यार आनी तुमी आमगेले डॉक्टर लाग येतना ते दाखयल्यार तुमगेले कसले प्रॉब्लम आसल्यार आमकां इमिजिएटली कळटा व्हेरी एफेक्टीव अर्थान तूं आतां पुरे ऍप्स आनी मेळटा तांतूं सिमिलर बेसिकली तांतूं ऍप्स आनी तशीची तुमगेले डेटा बेसिकली डेटा एंट्री केल्यार इम्पॉर्टंट ते बरोवंक अदरवायज सिंपल एक कॅलेंडरान बरयल्यार जालें यू कॅन मॅनेज अगत्य कसले सो कलेपणी इरेग्युलर आसल्यार आतां पिरियड समज पुरा न्ही बरोवंक एवरी वन रेग्युलर पिरियड आसल्यार इरेग्युलर पिरियड आसल्यार तांणी मेन्स्ट्रुअल डायरी बरोवंक म्हणून कलाक म्हळ्यार मिस जाल्यार पक्कन पिरियड्स येयनी म्हळ्यार आमी निमितात तुमगेले पिरियड्स केन्ना आयले म्हळ्यार सादारण 80 डे आसूं पुरो म्हणटा ती करेक्ट कळका कल्यार स्पेशली आतां प्रेग्नन्सी आनी पुरे ट्राय करतना पिरियड्स खंयचे डेट आयले खंयचे डेट येयनी ते पुरे आमकां व्हेरी हेल्पफूल आतांचे टेक्नॉलॉजिकल युग तंतई चेडूवाले खाण जेवणगी आहार स्थिती मस्त चांग जावन आसा तांणी वगवग्गी तांकां मेन्स्ट्रुएशन येता आसा प्युबर्टी तांणी वग्गी एटेन जाता आसाची अशें आसतना तांकां ते एक ह्या कसं जालें हें कशें आसा म्हूण सांगूक एक कश्ट जेवच्या पुरो आवज बापसूक तांकां म्हूण एक मेन्स्ट्रुपिडिया म्हणलें एक कॉमिक्स आमकां ऑनलायन आनी पळोवच्या मेळटा त्या बुक्स तांणी कॉमिक्स रितीरे प्रिंटेड रितीरे आमकां मेळटा काय सो ह्या मेन्स्ट्रुपिडिया कॉमिक्स एक चेडूक शिक्षण दिवच्याक कितले उपयोग आसता जे मस्त हेल्पफूल आसता खंयचे इन्फॉर्मेशन तुमी कशी इन्फॉर्मेशन मेळटा ते गुड अशी आतां स्कुलान तूं आतां आमी
स्पेशली रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ क्लासेस करता ती मेन्स्ट्रुअल हेल्था विशयी तुमकां ते कॉमिक्स मेळटा ती आम्माने जावं आनामाने बसून तांगेल वट्टू बसून ताजे विशयी उलोवचें आसता आनी अशी प्रोग्राम्सय आसतात ती सो दॅट्स आतां युट्यूबारी आनी जावं गुगलार केल्यार तुमकां मस्त बरी इन्फॉर्मेशन मेळटा एज लॉंग एज तुका इन्फॉर्मेशन येवचें एक करेक्ट म्हळ्यार करेक्ट इन्फॉर्मेशन आयल्यार पुरो दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट अल्टिमेटली इन्फॉर्मेशन शूड बी करेक्ट करेक्ट ते प्रायेक आनी सुपीकताय म्हळ्यार फर्टिलिटीक कसो संबंध आसा सो एक सान एक बेबी गर्ल डिलिव्हरी जाली म्हळ्यार तिगेले ओवरीजान तो एक अराउंड 400,000 एग्स आसता ती आनी तिगेले मेनोपॉज येतना वेन ती 45-50 लागीं तिगेले ओवरीन तशे एग्स 0 म्हळ्यार ते कितलेय म्हळ्यार ते एज जाता जाताची तांगेले ओवरीन तशी एग्स उण जाता ते कल्ले केल्यार खंयचे मात्र घेतल्यार कल्ले तुमी लायफस्टायल चेंज केल्यार ओवरी आनी तशी एग्स उण जातास ताजे अर्थ कल म्हळ्यार 20 years आशिल्ले चलींक प्रेग्नन्सी जावचे कितले चान्स आसा आनी 30 years आशिल्ले गर्लांक प्रेग्नन्सी जावचे कितले चान्स आसा एक हाफ म्हळ्यार सो 30 years आंगले प्रेग्नन्सी चान्स 50% उण आसता 35 येतना आनी उण जाता 40 years जातना आनी उण जाता कल्ले प्रेग्नन्सी चान्सेस सो अर्थान तूं लेडीज तांगेले कामान तूं एज्युकेशनान तूं शिक्षणान तूं कॅरियरान तूं बिजनसान तूं स्पोर्ट्सान बरे बिजी आसता ती तांणी कल करता म्हळ्यार लायफ प्लॅन करता लायफ प्लॅनान तूं तांणी रिप्रोडक्टिव्ह लायफ प्लॅन आनी तांगेले कॅरियर लायफ प्लॅनर चिकेची मॅच करता अदरवायज कल जाता म्हळ्यार जस्ट 40 years ताई तांगेले कॅरियर तांगेले हांतू पुरांतू कोण न्हू मागीर सडनली 40 years येवन न्हू आमकां प्रेग्नन्सी जाय म्हळ्यार मस्त कट जाता आनी अर्थान तूं दॅट्स वॉट वी सींग अ लॉट मस्त प्रॉब्लम जाता लेट मॅरेज लेट प्रेग्नन्सी आनी लेट मॅरेज लेट प्रेग्नन्सी म्हळ्यार आतां तुका युट्रसान तूं पुरे आतां फायब्रॉइड्स ग्रो जाता ओवरीन तूं सिस्ट येता एज जाल की हे पुरे स्लोली प्रॉब्लम जाता प्लस मेडिकल प्रॉब्लम्स येता ती हायपरटेन्शन डायबिटीस सो 20 years तूं हे मेडिकल प्रॉब्लम्स आसना 20 years तूं हे फायब्रॉइड्स उणे ओवरीज तूं लायक एग्स आसता ती सो ते मनांत दवरका आनी तुगेले शिक्षण बिजनस गेम्स ते पुरे तेवूय मनांत दवरका सो एक लायफ प्लॅन म्हळ्यार रिप्रोडक्टिव्ह मनान तूं घेवन तुमी लायफ प्लॅन करता म्हणटात म्हळ्यार एक बायोलॉजिकल एज म्हूण आसा म्हण म्हणटा तुमी एक रिप्रोडक्शनाक इतली भितर जाल्यार 20 to 30 आयडियल आमकां फ्रॉम रिप्रोडक्टिव्ह पॉयंट ऑफ व्यू तशी 35 जायना म्हण ना बट चिकेची डिफिकल्ट टायम लागता मग ताजे कॉम्प्लिकेशन्स आसता म्हणटा तुमी आतां युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन वेजायनल इन्फेक्शन आनी पेल्विक इन्फेक्शन म्हळ्यार कसं जालें आनी तो कसो व्यत्यास कसो जालो डिफरंट म्हळ्यार आतां ते आमी ते फर्स्ट ते फोटोग्राफ दाखयलेले पळय ते गर्भकोश मुखारी मूत्रकोश सो मूत्रकोशाची इन्फेक्शन युरिनरी इन्फेक्शन म्हणटात तान तुका जाता म्हळ्यार तुका ते युरिन पास करतना बर्निंग आसता युरिन एंडाक दूख येता ताप येवचे चान्स आसता सो दॅट इज ताका आमी युरिनरी इन्फेक्शन म्हणटात वजायनल इन्फेक्शन म्हळ्यार वायट डिस्चार्ज येवचे जावं डिस्चार्ज आसतना वजायनल डिस्चार्ज आसतना तांतूची स्मेल येवचे तशें आसतना आमी वजायनल इन्फेक्शन म्हणटात पेल्विक इन्फॉर्मेशन म्हळ्यार ते पुरे वोट मेळ्ळें इन्फेक्शन सो तुगेले युट्रस ओवरीज ब्लॅडर पुरे वोट मेळ्ळें इन्फेक्शनाक आमी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज म्हणटा ती ते सिवियर टायप सो म्हळ्यार वजायना तावन जावं युरिनरी ट्रॅक्ट तावन वयर वचून तांगेले पेल्विस इन्फेक्शन जाल्यार ताजे प्रॉब्लम्स मस्त म्हळ्यार तांकां मागीर दुखी मागीर मुखारी प्रेग्नन्सी जावचे चान्स उण जाता बिकॉज ते ट्यूब्स आनी परे वाड जाता इनफर्टिलिटी कॉज तशें इन्फेक्शन आसल्यार वग्गी ट्रीट अर्ली वचून ट्रीट करचे बरें ते खंय पुणी स्प्रेड जावचे फुडें आता चिके फुडले प्रश्न तुम्ही फायब्रॉइड्स म्हणून एक मेन्शन केले हे फायब्रॉइड्स म्हळ्यार कसं जालें फायब्रॉइड्स म्हळ्यार एक गर्भकोशांत आशिल्ले एक स्मॉल एक लंप ट्यूमर म्हण येता
बट ते ट्युमर म्हळ्यार कोडले मस्तन भितर ती ते कॅन्सर या म्हूण सांगून फायब्रॉइडाक आनी कॅन्सराक कसले कनेक्शन म्हूण ना म्हळ्यार फायब्रॉइड आनी कॅन्सर येवंक म्हळ्यार एक 1 in million म्हणटात सो फायब्रॉइड साधारण आमी एक अराउंड 35 years एज ग्रुपांक आमी अशी रुटीन आमी स्कॅन केल्यार साधारण अराउंड 80 to 90% लेडीजांतू फायब्रॉइड मेळटाच तितले ताई कॉमन ते 100 पेशंट्सांक फायब्रॉइड आसल्यार गर्भकोशांतू तोंदर दिवचे साधारण मे बी 1 की 2 मात्र सो फायब्रॉइड मस्त जणांक असता बट फायब्रॉइड तोंदर दिवचे असता ते मस्त उणे बट फायब्रॉइड आनी तोंदर दिल्यारी सम तोंदर दिता कशी म्हळ्यार मेन्सेस पिरियड जातना हेवी फ्लो जावं प्रेग्नन्सीक म्हळ्यार तोंदर दिवचे डिलिव्हरीक प्रॉब्लेम दिवचे मागीर पोट दूख येवचे युरिनाचे ऑब्स्ट्रक्शन करचे सो मस्त आनी मस्त हॉट जाता एक बंद फायब्रॉइड्स मस्त हॉट जाल्यार तांगेले एक हॉट पॉट जाता आनी काडको जाता सो बट कितले एक 100 आनी तूं मे बी अराउंड 1 2 की 5 भितर ते सो पूरा फायब्रॉइड तोंदर दिना म्हणटा तुमी केलो मात्र ताका सर्जरी जावक पडटगी अर्थांतू थोडे मेडिसिन्स मेळटात ती आनी एक एम्बोलायझेशन म्हणटात एम्बोलायझेशन म्हळ्यार ते एक्सरे मुखारी ते इंटरवेन्शनल म्हळ्यार ते आतां हार्टांत आमी कशी ते इंटरवेन्शन करून हार्ट ब्लॉक ओपन करता ती ताजे ऑपोजीट युट्रसांत भितर ते कॅनला घालून ते फायब्रॉइड वच्चे ब्लड वेसलाक ब्लॉक करता सो ते फायब्रॉइडाक रक्त वचना पळय सो ते ग्रो जायना तशी ते एम्बोलायझेशन म्हणटा ती हे कन्झर्वेटीव अप्रोच कन्झर्वेटीव म्हळ्यार ऑपरेशन नासतना अप्रोच एक मात्र आनी एक हे एम्बोलायझेशन मागीर ऑफकोर्स ऑपरेशन आसा ऑपरेशनांतू 2 टायप आसा एक फायब्रॉइड मात्र काडचे ताका आमी मेडिकलांतू मायोमेक्टमी म्हणटा ती आनी तांगेले प्रेग्नन्सी पुरे जाल्ले आनी म्हळ्यार गर्भकोशाक फुल्ल युट्रस काडचे आसता हिस्ट्रेक्टमी म्हणून सो पेशंट पळोवन तांगेले रिक्वायरमेंट्स पळोवन डिसायड करचे आसता खंयचे तांकां परफेक्ट सूट जाता बट लायक आय सेड 100 पेशंट्सांक ट्रिटमेंट जावचे आशिल्ले 3 4 5 मात्र आता फायब्रॉइड एक पंता नवेची गर्भवती बायलमांची जाता तेन्ना त्या चरडाल पशी चड फायब्रॉइडची ग्रो जाता प्रमाण आमी सांगचे ऐकल्यांची या प्रसंगी मस्त पण ग्रो जायना अराउंड 50% इन्क्रीज जाता सो एक अराउंड 3-4 सेंटीमीटर आशिल्ले फायब्रॉइड 6 सेंटीमीटर जावचे ताचे निमित्त चरडाल ग्रोथ तोंदर आसता ना म्हळ्यार गर्भकोश कशें म्हळ्यार एक गर्भकोशांतू 2 बेबी घेतना गर्भकोश ट्विन्स आमी पळयतात एक बेबीक 3 kg एक गर्भकोशांतू 2 बेबी म्हळ्यार 3 kgचे 2 बेबी सो एक 6 सेंटीमीटर फायब्रॉइड गर्भकोशाक कल्ले ना सो बट ते खंय आसा फायब्रॉइड खंयचे पोजिशनर आसा ते वेल डिपेंड जाता आतां एक सायडा वचून मूत्रकोशाचे ते ट्यूब युरेटराक ब्लॉक केल्यार ते प्रॉब्लेम जावचे चान्सेस आसा और फायब्रॉइड आनी प्लासेंटा ते बेबीतले प्लासेंटा म्हणून आसा ताजे वयरी वचून इम्प्लांट केल्यार ते एक प्रॉब्लेम दिवचे आसा बट रेर मस्त कॉमन म्हण ना जाता जायना म्हण आता चिके फुडें तुमी फुडली प्रश्न तू PCOD विशय सांगले पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज म्हणून हाजे विशय विस्तार सांगता का अर्थान तो PCOD मोस्ट कॉमन आता खंयचे आता आमगेले क्लिनिकांतू साधारण अराउंड 50% आमगेले क्लिनिकांतू येवचे चलयांक पुरे PCOD आसता PCOD म्हळ्यार PCO म्हळ्यार पॉलिसिस्टिक ओवरी मस्त नांग ते सिस्ट पडेल कोडले ट्यूमर म्हूण लेखून भितर ती ते सिस्ट काय ट्यूमर न्ही तुगेल आशिल्ले ओवरींत आशिल्ले नॉर्मल एग ते आमी स्कॅन पळयतना आमी खंयचे रावंड बॉलाक सिस्ट म्हणटात सो एक लेडींतू नॉर्मली एक ओवरींतू एक टायमार एक एग येवका ते चलयेंतू एक स्कॅन करतना एका टायमान मस्त एग दिसल्यार आमी ताका पॉलिसिस्टिक ओवरी म्हणटात एक ना म्हणजे एक ट्रॅफिक जॅम ओवरींतू सो ते ओवरी ट्रॅफिक जॅम जाले कुडले हार्मोन इम्बॅलन्स जाता हार्मोन इम्बॅलन्स जाले मिती आनी ट्रॅफिक जॅम मिती ते समर टायमार एग येना समर टायमार एग येना म्हळ्यार तिका पिरियड समय येना प्रेग्नन्सी जावचे चान्स उणे आनी हार्मोन इम्बॅलन्स जाले मिती तिगेल बॉडींतू चिके हेअर प्रॉब्लेम्स येता तोंडाऱ्यांनी पुरे हेअर येवचे चान्स आसता पिंपल्स ॲक्ने आनी पुरे प्रॉब्लेम येता तातूंत 2 टायप्स PCOD एक चिकेची थोर आशिल्लो PCOD ओबेस PCOD म्हणटा ती वय आनी एक वेट चड आशिल्ले आनी एक सपूर आशिल्ले PCOD म्हणून मेळटा सो दोनी टायप आसा ती दोनींतू साधारण ट्रिटमेंट एकच एक्चुअली ते दोनी ट्रिटमेंट म्हळ्यार डायट
हे पुरे लायफस्टायल प्रॉब्लेम्स म्हळ्यार चिकेपणी ताजे जेनेटिक प्रॉब्लेम आसा म्हळ्यार अन्न म्हाका शुगर आसल्यार चलयेंक PCOD येवचे म्हणून येता चान्सेस चड बट लायफस्टायल मोस्ट इम्पॉर्टंट आता तूं मस्त आमी कार्बोहायड्रेट्स घेतात कार्बोहायड्रेट म्हळ्यार शुगर रायस म्हळ्यार एक्स्ट्रा आता आमी वेजिटेबल्स खावचे मस्त उणे हय सो आमी तुमी फूड प्लेटान तूं पळोवन न्हू ते वे कोण पळयल्यार तुम्ही प्रॉब्ली अराउंड 80% ताजे फूड कार्बोहायड्रेट्स आमी खातात ती वेजिटेबल्स मस्त उणे सो वेजिटेबल्स उणे खालेल मिती मस्त कार्बोहायड्रेट खालेल मिती तुका ते शुगर लेवल वयर वता बॉडीन तू शुगर लेवल वयर येयले कुडले इन्सुलिन वयर येता मागीर ताजी मिती पुरे हे PCOD प्रॉब्लेम स्टार्ट जाता सो सन्न आमगेले प्युबर्टी 8 to 12 years 16 years अशी चड चलयांक डायट केअरफुल आसता आमी दितना म्हळ्यार अशी जंक फूड मेळ्ळेले टायमार फूड ते एक केअरफुल आसता सेकंड एक्सरसाइज मेळका एक्सरसाइज थर्ड म्हळ्यार सनलायट मेळका हे तीन आमी सम पळोवन घेतल्यार एक्सरसाइज सनलायट आनी फूड कंट्रोल केल्यार PCOD येश ना आयल्यार ते इजिली ट्रीटेबल एक पण PCOD आयल म्हळ्यार तांणी स्ट्रिक्टली डायट करता ते डायट कशी म्हळ्यार तुमी डॉक्टर वचून उलोवंक जाता बट अल्टिमेटली PCOD डायट आनीची समज आवश्यक ते PCOD आशिल्ले मनशांक हेवी मेन्स्ट्रुअल फ्लो आसता की पळय म्हळ्यार ते PCOD इरेग्युलर आसता हेवी फ्लो येवचे चान्स आसता स महिने ते 8 महिने ते पिरियड्स येना एक जाणांक सो 15-20 डेज पिरियड येवचे चान्स आसता म्हळ्यार फुल इरेग्युलर जाता तांगेले पिरियड्साचे सायकल मस्त ಸ್ವಲ್ಪ डिस्ट्रेस जाताची वय मस्त प्रॉब्लेम मागीर वर्डीक जायना पुढे प्रेग्नन्सी जायना म्हळ्यार दॅट्स मोस्ट कॉमन आमगेले क्लिनिकांत सोसायटल प्रेशर चड आसता टेन्शन चड जाता आता एक स्त्रीन गर्भ भोर का जाल्यार कसा पुरा उपाय करेत कसा पुरा प्लॅनिंग करेत प्रेग्नन्सी प्लॅनिंग म्हळ्यार फर्स्ट आमी केन्ना निमोवचे म्हळ्यार तुमकां कितले चड तुमगेले प्लॅन आसता म्हण फर्स्ट निमित आतां सपोज एक लेडी आयली म्हाका म्हळ्यार म्हाका 2 चेडवां जाय म्हळ्यार 2 चेडवां जाय म्हळ्यार कुडले कल करतात आमी तुगेलो एज कितले म्हण निमितात सो ते सेकंड बेबीले एज तुमी कितले एजा भितर तुमी डिलिव्हरी करता म्हण तुम अर्न आसा म्हण आमी निमितात गॅप कितले सो सपोज एक लेडी आसा 25 आनी तिका 2 चेडवां जाय सेकंड बेबी कितले एज भितर तुम्ही फिनिश करता म्हण आमी निमिता ती सो त्यांनी म्हणटा अराउंड 30 सो 30 इयर्स भितर तुम्ही सेकंड बेबी फिनिश करता म्हळ्यार आनी सेकंड बेबी आनी फर्स्ट बेबीचे गॅप 3 वर्स दवरता म्हळ्यार तुम्ही 26 आरी प्रेग्नन्सी प्लॅन करता 26 इयर्स 27 आरी फर्स्ट डिलिव्हरी जाल्यार 3 वर्स गॅप दिल्यार 35 आरी सेकंड बेबी जाता अर्थान कल करता उलट करता ती उलट म्हळ्यार एक चेडो 35 जायना पळया सेकंड मागीर पळया म्हण तशी जेतना 28 जाता वय सो व्हॉट वी वांट इज टेक अ लॉंग डिस्टंट व्यू पळोवंका म्हण म्हळ्यार मुखार पळोवंका कितले तुमगेली टोटल फॅमिली बिकॉज आमी मस्तन पळयल्यार की तांकां मन आसता 2-3 बट अल्टिमेटली तांणी बसचे एकच बिकॉज तांणी सम प्लॅनिंग करनी आता एक गर्भावस्थेर अशी स्त्री ना कसं पुरा परीक्षण करका टेस्ट चेकअप कसं पुरा करका मोस्ट इम्पॉर्टंट चेकअप प्रेग्नन्सी जावचे फुडें चेकअप सो आमी म्हणटा ती प्री प्रेग्नन्सी चेकअप म्हणटा ती सो कोणी पुणी आमकां फॅमिली स्टार्ट करका म्हण आसता म्हण एक कपल आयल्यार प्रेग्नन्सी जावचे फुडें तांणी आमगे लायल्यार बेस्ट कलाक म्हळ्यार प्रेग्नन्सी जावचे फुडें आमी तांकां चेकअप करता ती BP आसकी की शुगर आसकी की थायरॉयड आसकी कलेपणी आतां युट्रसान तशी ते फायब्रॉयड आसकी ते पुरे आमकां फर्स्टाक अशी कळल्यार ते ट्रीटमेंट कोणूच आनी प्रेग्नन्सी ट्राय करेत मागीर हिमोग्लोबिन उण आसल्यार ते समक करेत थायरॉयड सम ना म्हळ्यार थायरॉयड समक करेत सो ते पुरे प्री प्रेग्नन्सी चेकअप आमी म्हणटात मोस्ट इम्पॉर्टंट चेकअप मागीर एक फॉलिक एसीड म्हणून एक टॅबलेट दितात फॉलिक एसीड म्हळ्यार एक व्हायटमिन टॅबलेट ते आमी प्रेग्नन्सी जावचे फुडें दिल्यार बेबीले ग्रोथ डेव्हलपमेंट बरें आसता मिसकॅरेज रेट्स उणे आसता सो हे आमी म्हणटा ती प्री प्रेग्नन्सी चेक हे मोस्ट इम्पॉर्टंट एक पण प्रेग्नन्सी टेस्ट पॉझिटिव्ह जाले कुडले म्हळ्यार लेडीज हांगा पिरियड्स आयल्यार आनी पिरियड्स मिस जाल्यार ते मिस जाले 2-3 दीस भितर तुमी टेस्ट करता प्रेग्नन्सी टेस्ट मस्त ना 2 वार वेट कोण टेस्ट करी म्हणटा ती तर आमी एग्री करना ती तुमी खंयचे दीस तुमी पिरियड्स येवची आशिल्ले येयनिवे
नेक्स्ट डे तुम्ही प्रेग्नन्सी टेस्ट करी कलाक म्हळ्यार आमकां अर्थांत आशिल्ली प्रेग्नन्सी टेस्ट पॉझिटिव्ह येता फूल कालांत नाशिल्लें बट अर्थांत तुम्ही मेन्सेस मिस केले आ काल येवची आशिल्ली पिरियड आ जीन इवे मॉर्निंग तुम्ही युरीन टेस्ट केल्यार ते प्रेग्नन्सी आसल्यार येता पॉझिटिव्ह आयले कुडली तुम्ही आमगेल्या डॉक्टरला येवका ते फर्स्ट प्रेग्नन्सी चेकअप साधारण अराउंड 8 वीक्स म्हळ्यार 2 महिना भितर आमी एक स्कॅन कोण पळयता ती प्रेग्नन्सी समज की हार्ट बीट आस की कितलो आस ट्विन आस की एक आस की आनी लोकेशन ते पळय आमी पळयता ती सो ते एक विजीट मागीर थर्ड मंथांतू एक बेबीला एक नेक स्कॅन म्हणून करता ती NT स्कॅन म्हणून ते व्हेरी इम्पॉर्टंट ते बेबीले पार्ट्स आनी पळयतना त्या बेबील कलेपणी क्रोमोझोमल प्रॉब्लम आस की म्हणून आमकां कळटा ताजे वरतू एक डबल मार्कर म्हणून एक टेस्ट आसा ते डबल मार्कर आनी NT स्कॅन वोट मेळ्ळो एक टेस्ट आसा पुरे जाणांक करता ते थर्ड मंथांत येता ब्लड टेस्ट आनी स्कॅन वोट टू ते डबल मार्कर ब्लड टेस्ट ताजे वोट आनी एक ब्लड टेस्ट आसा की मुखार तुका BP प्रॉब्लम येत की ना की प्रेग्नन्सीन तुमी प्री एक्लॅम्सिया म्हणटात आमी प्रेग्नन्सी टायमार BP म्हणजे प्री एक्लॅम्सिया सो आमी ते थर्ड मंथ स्कॅन आनी डबल मार्कर आनी प्री एक्लॅम्सिया स्क्रीनिंग टेस्ट म्हणून आसा ते पुरे वोट कोण केल्यार आमगेले एक मस्त इन्फॉर्मेशन येता की प्रेग्नन्सी कशी आसा मुखारी आनी फक्त ते पॉझिटिव्ह म्हण आयल्यार प्री एक्लॅम्सिया स्कोर पॉझिटिव्ह आयल्यार आमी ताका तिका एक टॅबलेट दिता ती आनी ते टॅबलेट दिवन तिका ते BP चान्स उण जाता डिलिव्हरी टायमार सो ते थर्ड मंथ मागीर महिन्यान चेकअप आसाची फिफ्थ मंथांतू 5 महिन्यांतू एक एनॉमली स्कॅन म्हणून आसा एनॉमली स्कॅन म्हळ्यार बेबील पुरे पार्ट्स पळोवचे आसता मागीर एवरी मंथ टेस्ट आसा चेकअप आसा वेट पळयता ती BP पळयता ती तिगेले प्रॉब्लम्स आसल्या निमित्ता ती हिमोग्लोबिन सम करूंक आयर्न टॅबलेट दिवचे आसता हे तुगेले शुगर टेस्ट आसता 24 वीक्स लागीं ग्लुकोज टॉलरन्स टेस्ट आनी कॅल्शियम टॅबलेट्स दिता ती कॅल्शियम टॅबलेट्स दिता ती सो बिकॉज बेबीक कॅल्शियम जाय न्ही सो बेबील बोन्स खंय येवचे बेबील बोन येवचे आमाले बोन्स जावन सो आमी मामाले बोन्स आमी रिप्लेस करता सो आमी आमाक मदरा दिवचे कॅल्शियम बेबीक न्ही मदराक कलाक म्हळ्यार बेबी मदर जावन घेता सो मदराल बोन स्ट्रॉंग दवरूंक आमी मदराक कॅल्शियम दिवंक जाता सो 9 months 8 months मंथली चेकअप मागीर 8 months जायना पडची की फ्रिक्वेंटली चेकअप करता ती डिलिव्हरी जावन आता तुम्ही स्कॅन म्हणल्या अल्ट्रासाउंड स्कॅन करची युजली या स्कॅना निमित्त कसले तोंदरेस आतां काळांतू अल्ट्रासाउंडाचे खल्ले आमकां भयना बिकॉज ते पुरे अल्ट्रासाउंड मशीन्सांतू फिल्टर आसता आनी तांतू दोन एक डिटेल्स आसता MI आनी TI म्हणून सो ते अल्ट्रासाउंड डॅमेज जावनचे चान्स दिनाचे ते ऑटोमॅटिकली ते जावचे पडे ते स्विच ऑफ जाता सो आमकां कल्ले येताची भयना अल्ट्रासाउंड बट आमी कल म्हणटा म्हळ्यार आवश्यकता आसल्यार मात आतां मसन येता ती आज एक पण स्कॅन कोण पळय एक वन बेबी कशी आसा म्हणून म्हळ्यार आमकां पोट पळयल्यार कळटा हार्ट बीट आमकां कळटा अननेसेसरीली कलाक स्कॅन म्हणून आमी निमितात सो अननेसेसरी कले कोच ना प्रेग्नन्सी अननेसेसरी कंचे ना म्हळ्यार अननेसेसरी ट्रॅव्हल की अननेसेसरी फूड की कले अननेसेसरी कोणच चेकअप ऑल्सो अननेसेसरी कोणच स्कॅन अननेसेसरी कोणच बट खंयची आवश्यकता स्कॅन करूकाची आनी ताची कसले डॅमेज ना अल्ट्रासाउंड इज सेफ व्हेरी सेफ सगळ्यांनी कोरकाम अगत्य असताना आता एक प्रेग्नेंट लेडी आस म्हण जाल्यार एक गर्भावस्थेर आसूची बायल मनशेक 2 जनाल फूड खावका 2 जनाल आहार खावका म्हणून मोठो खावयताचे घरकडे की आमी अशी करची समूह आतां आमी ते फूड आमी पळयतात कशें म्हळ्यार BMI वयर BMI म्हळ्यार एक लेडीले एक फर्स्ट स्टार्टींग वेट कितले म्हणून आमी पळयतात आतां स्टार्टींग वेट उण आसल्यार सपोज एक अराउंड 40 kgs 50 kgs बस उण आसल्यार तांगेल वेट सो ते आमी ताजे वयर आमी कॅल्क्युलेट करतात कितले तांगेले कितले फूड घेवका की तांगेले कितले वेट चड जावका सो ओके सो ते अंडर वेट आसल्यार तांकां ते 2 जाणांगेले फूड घेव येता म्हूण एडवायस दिव येता बट 45 to 80 kgs आमी ते एक्स्ट्रा फूड दिल्यार तांगेले बॉडीन तो वेट चड जाता आनी खंडीत 90 kgs चड आशिल्ले लेडीज हांकां प्रेग्नन्सी वेळार तांगेले वेट एक 2-4 kg चड जाल्यार पुरो जाता सो फूड पेशंटाक पळोवन म्हळ्यार स्टँडर्ड एक रेसिपी फॉर एवरी वन म्हणटा ते ना
कोणाक कल कितले जाय ते आमी कॅल्क्युलेट करून तुका कितले फूड जाय आतां शुगर प्रॉब्लम आसल्यार शुगर आमी केअरफुल आसता ताका प्रोटीन समज ना डायटान तूं म्हळ्यार आमी ते रिपेर करून ते प्रोटीन इनक्रीज करता सो अर्थान ते एक स्टँडर्ड बॅलन्स्ड डायट म्हण आमी प्रेग्नन्सीन म्हणा ती पेशंटाक इंडिविज्युअलायज कितले जाय म्हण पळोवनूच आमी डायट डिसायड करता ये प्रेग्नेन्सी वेळारी पक्कने ताप आयलो नातल्यार सैज जाल्ल्या अशें आसतना जन तांनीचे सेल्फ मेडिकेशन करून वखद पुरो घेताची अशी पुरो नातल्यार पेन किलर घेवचे पुरो करताची या पेन किलर घेवचे दुसरी मात्र घेवचे कितले सुरक्षीत प्रेग्नन्सी वेळारी मात्र घेवचे केन्नाय डॉक्टराला उलोवनूच तुमी घेवका एक ते मात्रांतूची आमगेले एक क्लासिफिकेशन आसा प्रेग्नन्सी टॅबलेट सेफ्टी म्हण ABCD म्हण सो आमी दिवची टॅबलेट A आनी B मात्र ते पेन किलर म्हळ्यार पॅरासिटामॉल क्रोसिन मेटासिन कॅल्पॉल डॉलो तशी ते टॅबलेट्स आमगेले लेखान पॅरासिटामॉल इज क्लास B सो क्लास B इज सेफ प्रेग्नन्सी वेळारी आमी घेवेत बट कितले घेवचे कितले पण घेवेत दिसांतू ते तुमी डॉक्टर लागीं निमून करता आनी एक सैत असल्यारी आमी क्लास B ड्रग एक ड्रग CPM म्हणून आसा क्लोरोफेनमॅलेट ते आमी घेवेत बट अगेन डॉक्टर उलोवन चेक करून कितले डोज फायंड आउट करून ते घेवेत सो सेफ बट अननेसेसरी घेवन एक सुसज्जित आस्पत्रेन तूं डिलिव्हरी करचे कितले मुख्य जाता आता प्रेग्नन्सी कशें म्हळ्यार पुरे नॉर्मल आसूं पुरो प्रेग्नन्सी नॉर्मल म्हळ्यार लेडीले वेट सम आसूं पुरो तिगेले वेट गेन सम आसूं पुरो तिगेले स्कॅन्स पुरे सम आसूं पुरो बट डिलिव्हरी वेळार कल जाता म्हणून कोणाकय कले सांगूं जायना सो आमी कल म्हणटात म्हळ्यार एक वेल इक्विप्ड म्हळ्यार ते हॉस्पिटलान तूं तुगेले ब्लड बँक असल्यार बरें ब्लड बँक ना म्हळ्यार एटलिस्ट ब्लड हाडूक डिले जावनच लागीं आसका एक सेकंड ते हॉस्पिटलान तूं 24 hours डॉक्टर आनी 24 hours नर्सिंग केअर आसूकाची संडे हॉलिडे हें परे जायना इज नॉट पॉसिबल आनी एक बेबीक पळोवन घेवचे एक स्पेशल नर्सरी म्हळ्यार हायफाय नर्सरी जायना जाल्यार डजंट मॅटर बट एक बेजीक एक नर्सरी जाय फॉर बेबीक डिलिव्हरी जायना फुडें खंयचे बेबी डिलिव्हरी जायना फुडें खंयचे बेबीक ब्रिदींग प्रॉब्लम आसा सांगूं जायना बिकॉज स्कॅनान पुरे कळना आनी एक ऑपरेशन थिएटर आसता ऑपरेशन थिएटर डेडिकेटेड ऑपरेशन थिएटर म्हळ्यार प्रेग्नन्सी पेशंटाक ऑपरेशन थिएटर आसता म्हणटात कशें म्हळ्यार सपोज आतां पेशंट डिलिव्हरी टायमार बेबीला हार्ट बीट ड्रॉप जाले जावं बेबीने स्टूल्स पास केले मिकोनियम म्हणटात त्या वेळार इमिजिएटली आमी सिझेरियन करता बेबी लायफ सेव करूंक त्या वेळार ते ओटीन तूं आनी कलकी ऑपरेशन चलता आसल्यार ऑर्थोपेडिक सर्जरी जाल्यार म्हळ्यार बेबी कोण पळोवन घेवचे सो वॉट वी से खंयचे ऑब्स्टेट्रिक ओटी म्हळ्यार प्रेग्नन्सी जावचे हॉस्पिटलान तूं डिलिव्हरी क म्हूण स्पेशल एक लेबर रूम ओटी आसुकाची सो एक ऑपरेटिंग थिएटर वेल इक्विप्ड लेबर रूम नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर ब्लड बँक असल्यार व्हेरी गुड आनी एक बेबीक नर्सरी इतले आमचे बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ हॉस्पिटल इतले असल्यार ते सुरक्षीत तुमी आतां जेस्टेशनल डायबिटीज म्हण एक आसा म्हळ्यार गर्भावस्थेर येवचे जाल्यार डायबिटीज हे येवचे कारण कसं युजली डायबिटीज प्रेग्नन्सी वेळार येवचे जेनेटिक आतां आना म्हाका शुगर आसल्यार प्रेग्नन्सी वेळार शुगर येवचे चान्स आसता बट पुरांकय न्हय बट कॉमनेस्ट रिजन चान्स चड अराउंड 20% चड म्हणटात आतां अन्नाक शुगर आसल्यार इट्स अ लिंक 20% GDM चान्सेस म्हूण म्हणटात ती बट फूड ऑल्सो पळयात मसनाक ते आतां तुमी सांगिल्ले तशी ते डबल खावंका म्हूण परे म्हणटात ती आनी हे आतां पळयात मँगो सीजन जॅक फ्रूट सीजनारी मस्त ते फ्रुट्स खाता वच्चे सो ते परे प्रॉब्लेम जायना जालेली मी ती नाशिल डिसीजीस आमी आपयतात सो इवन हायपर टेन्शन मस्त जनाक ते पाय सुजून येवचे नातल्या पांया उद्दा वरचे पुरो जाता ब्लड प्रेशरा निमित्त हायपर टेन्शना निमित्त ह्या पुरो मीठ खावची उणी करून कंट्रोल करत की नाही ते येताची प्रेग्नन्सी वेळार हायपर टेन्शन प्री एक्लॅम्प्सी म्हणचे ते येवचे जाल्यार येताचे
ते सॉल्ट कले कनेक्शन ना ते बाकी हायपरटेन्शन मात्र बट प्रेग्नन्सी वेळार येवचे बाय बीपी येवचे असल्यार येताची बट ते आमी हांव सांगिल्लें तशी 3rd मंथ स्कॅन करतना ते प्रिएक्लॅम्सिया एक स्क्रीनिंग टेस्ट केल्यारी तांकां एक टॅबलेट दिल्यारी प्रिएक्लॅम्सिया प्रिवेंशन एक टॅबलेट आसा एस्पिरिन ते समज दिल्यारी ते बीपी मागीर येवचे चान्स चिके उण जाता गॅरंटी ना बट एटलिस्ट एक 7 महिन्यांनी येवचे बीपी पेशंट मे बी 9 महिन्याचे 8 महिन्या लागीं ते पुश जाता सो इट हेल्प्स रियली हेल्प्स तांकां मागीर डिलिव्हरी नंतरय बीपी डायबिटीज असचे चान्सेस असता की मला कंटिन्यू जेवचे न्ही राखता डिलिव्हरी जाले कडले अबाउट 10 to 20% कंटिन्यू जाता वय दोन्ही आता मी बीपीचे विषय उलयले आता मी डायरेक्टली डिलिव्हरी का येऊया तसे नॉर्मल डिलिव्हरी लायक की नाही सिझरियन लायक दोन्ही लायक कल आमी पळयतात म्हळ्यार सेफ खंयचे म्हण आता सेफ्टी सो सेफ्टी म्हळ्यार तुमकां बेबीक आनी मदराक सेफ खंयचे म्हण आता नॉर्मल डिलिव्हरी सेफाची बेबी के सेफ मदर सेफ बट सपोज कले कोणी प्रॉब्लम आयल्यार आता हांव सांगिल्लें तशी एक हार्ट बीट कले प्रॉब्लम जाल्यार बेबीने टॉयलेट पास केलें म्हळ्यार कुडले ते नॉर्मल डिलिव्हरी तांकां सेफ न्हय सो सेफ न्हय म्हळ्यार कुडले ते नेक्स्ट सेफर ऑप्शन सिझेरियन जाता बट नॉर्मल डिलिव्हरी जावची आशिल्ले पेशंटाक आमी बैसून तांकां सिझेरियन केल्यारी ते बर न्ही सो ते अनसेफ जाता सो आमी पळोवंच मात ओनली सेफ्टी मदर एंड बेबी गारा सेफली वचका ते सेफली गार वचका म्हळ्यार खंयचे बेस्ट ते पेशंटांक ते इम्पॉर्टंट अननेसेसरी सिझेरियन डेफिनेटली नॉट गुड म्हळ्यार लॉंग टर्म प्रॉब्लम जाता बट मदर एंड बेबी लायफ सेव करूंक सिझेरियन नेसेसरी करूंकच ते डिलिव्हरी नंतर स्तनपान या ब्रेस्ट फीडिंग तुमी कितली वगी स्टार्ट केल्याचे हांव म्हूण सांगताची सो डिलिव्हरी जाल्लेल्या अर्ध घंटा भितर बेबीक आमी ब्रेस्टाक घालतात फुडले इमिजिएटली डिलिव्हरी केले ते बेबी डॉक्टरान एक पण पळोवचें आसता कसरी ते 10 मिनिट भितर ते कळटा बेबी समज की ना म्हण बेबी समज कुडले ते डायरेक्टली बेबीक ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट बेबीले वेट पळोवचे पुढे बाकी कोण फॅमिली मेंबर्स पळोवचे पुढे पुरे फर्स्ट प्रायोरिटी बेबीक ब्रेस्ट फीड करचे सो ब्रेस्ट फीडिंग गमटे कोण एक फर्स्ट हाफ एन आवर भितर ते ब्रेस्ट फीड आमी दिल्यारी तवल म्हळ्यार लास्टाक तांकां मस्त 90% ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉब्लम्स सॉल्व जाता आता प्रेग्नेन्सी जाल्ले डिलिव्हरी जाल्ले ताजे नंतर तांकां दुसरी नेक्स्ट चरडाक प्लॅन करचे फुडें ಸ್ವಲ್ಪ स्पेसिंग जाय नातल्यार ಸ್ವಲ್ಪ समय अवकाश जाय म्हूण सांगल्यार तुमी तांकां कसो सांगताजी कसो सजेस्ट करताजी सो फर्स्ट आमी पळोवंक घेवचे कल म्हळ्यार तुगेलें स्पेसिंग कितले वर्स तुमकां आवश्यकता आसा आता एक पण तांणी डिसायड केला की आमकां एक अराउंड 2 वर्स की 3 वर्स आमकां गॅप जाय म्हण सो आमी कल म्हणटात म्हळ्यार तुमी डिसायड करा ती तुमकां खंयच इयर आनी खंयच म्हयन्यान तुमकां नेक्स्ट बेबी डिलिव्हरी जावंक म्हूण तुमकां मन आसा तितून स्पेसिफीक वीच इयर एंड वीच मंथ तुमकां डिलिव्हरी जावची ते आमी नोट करात ताजे 1 वर्स फुडें तुमी आमगे लागीं डॉक्टर लागीं एक चॅकअप करता सो तुमकां स्पेसिंग खंयचे आमगेले आजी चॅकअप टिल दॅट डे सो साधारण 3 वर्साचे गॅप दवरका म्हळ्यार तुमकां 2 वर्साचे कॉन्ट्रसेप्शन जाय कॉन्ट्रसेप्शनान तुमगेलो ऑप्शन कल आसा एक कॉपर टी म्हूण मेळटा कॉपर टीचे आनी एक बेटर ऑप्शन आसा मायरिना म्हूण मेळटा पिल्स आसा ती ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव्ह पिल्स आनी ऑफकोर्स कॉन्डोम आसा अगत्या अनुसार तुमी दिवचे वय म्हळ्यार तांकां सूट जावची तशी आनी तांणी दे आर फ्री टू चेंज आतां सपोज पेशंटाक कॉपर टी यूज केले म्हळ्यार एक 2-3 महिने भितर तांणी म्हणटात डॉक्टर म्हाका सूट जायना म्हळ्यार ओके फायन काडी तांकां कल आसा ते चेंज करचे कले प्रॉब्लम ना आनी जो पेशंटान म्हळ्यार म्हाका पिल्स जाय म्हळ्यार पिल्स घेतले पिल तांकां सूट जाल्यार गुड कंटिन्यू कर तशी ते मेनोपॉज म्हळ्यार कसले आनी मेनोपॉजा निमित्त येवचे तसले कष्ट कसले मेनोपॉज म्हळ्यार एक 45 to 50 इयर्स भितर पिरियड स्टॉप जावच्याक आमी मेनोपॉज म्हणटात मेनोपॉज म्हळ्यार 1 वर्स फुल्ल पिरियड येवचे नज म्हणटात 45 वारे पिरियड आयले 46 आताय पिरियड येयनी म्हळ्यार आमी ताका मेनोपॉज म्हणटात सो मेनोपॉज इज 1 फुल इयर सो हे मेनोपॉज आतां आमी एक 1 डे म्हणटा ती ट्रान्सिशन म्हणटा ती मेनोपॉजल ट्रान्सिशन म्हणटा ती एक 2-3-4 वर्स ते चेंज आसता लेडीजांत कळटा ते हॉर्मोन लेवल स्लोली उण जाता तांकां मूड चेंजीस येता ती
तांगले बोन्स चिके वीक जाता, चिके बॉडी ड्रायनेस येता, चिकेची डिप्रेशन येवचे चान्सेस, चिके लो फिलिंग येवचे चान्स असता, मूडी असता ती त्यांना चरडू मागीर होट जावन आसताची, त्यांनी सांगिला आयकनांची प्रमाण माथ्यून आसता. वय सो मस्त. आनी ऑल्सो हे 45-50 इयर्स एज आरी तांगले हजबंड तांगले रिटायरमेंट येता एज, सो मस्त सोशल फॅक्टर्स असते सेम टायमारी. सो हे हॉर्मोन ड्रॉप जाता, हे पुरे सोशल फॅक्टर्स, नेस्टिंग सिंड्रोम म्हळ्यार ते तांगले चिल्ड्रन लीव द हाऊस, सो त्या वेळार ते पुरे मस्त इमोशनल टर्मोइल असता, कामाक म्हणून वताची, शिक्षा म्हणून वताची, वर्डिक जावन वताची. सो ते मेनोपॉज इज अ डिफिकल्ट टाइम कोणाके. त्या वेळार आमी फॅमिली मेंबर्स आनी वोट मेळून चिके सपोर्ट दिवंक म्हणटात. हे मेनोपॉजा वेळार कसं पुरा नमनेचे लक्षण पळोवच्या मेळटा, म्हळ्यार अदर दॅन ड्राय स्किन ना, त्या शारीरिक जावन म्हळ्यार हॉट फ्लश, केन्ने नाइट स्वेट्स एंड हॉट फ्लश, घुमेचे वय कले पुरे जणांक एकदम कोल्ड दिसता, सो तांकां एकदम हॉट दिसता. सो ते क्लासिकल, ते घरान पुरे ते फॅन ऑफ करी म्हणटात बाकीचे, वय आनी ही बसून म्हाका फॅन जाय म्हणटात. सो ते तशें आसल्यार हॉट फ्लश म्हणटात ती. आनी एक सडनली तांकां एक स्वेट जावचे, तशी हॉट फ्लश नाइट स्वेट्स म्हणटात. ते कॉमनेस्ट, मस्त कॉमन ते. आनी ते एक 2-3-4 वस ते आसता थोडे जाणांक. आनी सम लेडीज व्हेरी इरिटेबल, ते तांकां सूट जायना म्हळ्यार फूल वेट जाता पळय. बट ताका पुरे ट्रीटमेंट म्हूण ना. सो वॉट आमी कल म्हणटात म्हळ्यार चिकेची हे वेळार तुमी एक्सरसायज करका, हे वेळार तुमी भायर वचका, चिकेची पिकनीक जावं भजन मंडळी तशें कली पण केल्यारी, आनी बाकी लेडीज तुमगेले सेम एज ग्रुप अशी लेडीज हांगा बसून उलयल्यारी मन मेंटल पीस, अदर दॅन गॉसिप, पीसफुल कन्वर्सेशन केल्यार तांगेले मन छान जाता म्हणून. मागीर मेडिसिन्स आसा ती हॉर्मोन रिप्लेसमेंट थेरपी म्हणून. हॉर्मोन रिप्लेसमेंट थेरपी म्हळ्यार आतां बॉडीन तो इस्ट्रोजन लेवल उण जाता, कलाक म्हळ्यार ओवरीज एम्प्टी जाले. सो ओवरी एम्प्टी जाले कुडले इस्ट्रोजन लेवल लो जाता. इस्ट्रोजन लेवल लो जाले कुडले हे परे सिम्पटम्स येता ती. सो ते रिप्लेस करूंक हॉर्मोन रिप्लेसमेंट थेरपी म्हणटा ती, इस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट. सो ताचे एक सायड इफेक्ट आसा, सेफ म्हूण सांगू जायना, ते 100% सेफ म्हूण सांगू जायना, बट हेल्पफुल. सो खंयचे पेशंटान तूं कितले डोस दिवंक, कितले वर्स दिवंक, कितले म्हयने दिवं, सेफ की ना की ते डॉक्टरा लागीं वचून डिस्कस करता. जाल्यार आमी मॅगझिन्सांत तांणी वाचिल्ले प्रकार हॉर्मोन रिप्लेसमेंट थेरपी केल्यार मुखारसून कॅन्सर सुरू जाता. अमेरिकान त्या पुरा मस्त जनाक हॉर्मोन रिप्लेसमेंट कोर न्हू मुखारसून कॅन्सर जाले अस म्हळ्यार एक्झाम्पल उदाहरण आसा म्हणून आमी वाचिल्या. या वैगी समगी हॉर्मोन रिप्लेसमेंट केल्यार ब्रेस्ट कॅन्सर चिके अराउंड 0.8% चड चान्स आसा, ना म्हूण ना. म्हणून आमी म्हणटा ती कोणाक कितले टायम कितले डोज ते समज केअरफुली आमी सेट करता. फूल काल आशिल्लें म्हळ्यार हांव MBBS करतना 25 इयर्स फुडें आमकां तितले पुरे हाजे विशीं इन्फॉर्मेशन नाशिल्ली कितले दिवंक म्हणून. सो अमेरिकान तुमी सांगिल्ले तशी कंटिन्युअसली हॉर्मोन दिता वता आशिल्ली. सो त्या वेळार डेफिनेटली मस्तनांक कॅन्सर इश्यूज आनी हार्ट अटॅक ते पुरे प्रॉब्लम येवन आसचे पुरो. आतां आमकां गोत आसा कितले वर्सून रावन एक 15 वर्सून ते एक ट्रायल आयले, WHI ट्रायल म्हणून. ते ट्रायलान तो क्लियरली आयले की पळय आमी केअरफुल आसता हॉर्मोन दितना, चिकेची आमकां लिमिट्स दवरप कितले दिवका कितले. सो ते आतां पुरांक गोत आसा, एडवान्स जावन रिसर्च जालें, मस्त रिसर्च जावन कितले सेफ्टी ना म्हणून. सो आनी आतां वी आर व्हेरी केअरफुल कितले दिवंक. आतां कॅन्सर पळयल्यार मस्त कॉमनली पळोवच्या मेळची कॅन्सर म्हळ्यार ब्रेस्ट कॅन्सर आनी ओवेरियन कॅन्सराचे बायल मनशांक जेवचे कॅन्सरांतू ह्या दोन कॉमन. हाजे विशयी ಸ್ವಲ್ಪ चेड माहिती दितावा. इंडियान आनी खंयचे डेव्हलपिंग कंट्रीजांतू कॉमनेस्ट कॅन्सर म्हळ्यार सर्वायकल कॅन्सर, सर्विक्स कॅन्सर ऑफ द सर्विक्स म्हणटा ती, गर्भकोशाचे तोंड सर्विक्स. हे तुगेले इंडिया डेव्हलपिंग कंट्रीज आशिल्ले कॉमनेस्ट टायप ऑफ अ कॅन्सर. हे कॅन्सर कंप्लिटली प्रिव्हेंटेबल म्हळ्यार कशें म्हळ्यार ते एक पॅप स्मियर म्हणून आमी केल्यार गर्भकोशाचे माउथाचे एक स्मियर केल्यार ते स्मियर करून ते रिपोर्ट केल्यार त्या रिपोर्टांत आमकां कळटा की मुखारी साधारण एक 10 वर्स की 5 वर्स जायना फुडें हे कॅन्सर जावचे चान्स आसा म्हणून. सो हे कंप्लिटली प्रिव्हेंटेबल म्हळ्यार आमकां 5 वर्स फुडेंची आमकां गोत आसा हे कॅन्सर जाल्यार
जावचे चान्सेस पण कळल्यार आमकां त्याची ट्रीटमेंट समज कोण ते कंप्लीटली पेशंट गर्भकोश काढ नासतना ते युट्रस माउथ ताका लायक करून ट्रीटमेंट दिल्यार ते क्रायोथेरपी म्हूण केली पण कोण ते गर्भकोशाचे युट्रस माउथ सर्वायकल कॅन्सर आमी कंप्लीटली प्रिवेंट करूं येता सो कितले टायम म्हळ्यार इंडिया तो मस्त सर्वायकल कॅन्सर मेळटा ती तुमी फॉरेन कंट्री वच गेल्यार आतां USA वच गेल्यार जावं इंग्लंडा वच गेल्यार तुका सर्वायकल कॅन्सर मेळनाच कलाक म्हळ्यार पोरांक पॅप स्मियर येता पोरांक पॅप स्मियर मेळल्यार तांकां कॅन्सर जावचे फुडेंची तांकां प्रिवेंट करूं येता ये पॅप स्मियर कितले बळा वर्सा एक पंदा करची महिन्याक 2-3 महिन्याक पंदा करची कितले ऑफन कोरका ते पॅप स्मियरान तो 2 टायप आसा 2-3-4 व्हरायटी आसा बट कॉमनेस्ट चीपेस्ट व्हरायटी वर्सा एक पण कोरका आनी चिकेची बेटर क्वालिटी पॅप स्मियर वर्सान 2 पण करूं येता आणि ताजे एक मस्त एडवान्स्ड आशिल्ले कॅन्सर ते HPV एक पॅप स्मियर आसता ताका एक 1 in 5 years केल्यार पुरो जाता हां तांगेल्या 2 स्लाइड आसाची एक प्रिवेंटेबल म्हणून वय म्हळ्यार ते पॅप स्मियर केल्यार कॅन्सर आमकां फुडें कशें टेस्ट करूं शकता म्हणून डायग्नोज करूं शकता म्हणून नेक्स्ट स्लाइड प्लीज हू नीड्स अ पॅप स्मियर सो पुरे जणांनी तांगले एक पण ते मॅरेज जायना फुडें एवरी इयर साधारण ते डिपेंड्स ते खंयचे पॅप स्मियर आमी यूज करता ताजे वेट डिपेंड जाता बट एक अराउंड एक पॅप स्मियर इयरली कोरका म्हणटा ती सर्वायकल कॅन्सर येवच्याक कसले एज लिमिट म्हणून आसा एज म्हळ्यार फर्टाईल ग्रुपांत चेड येवचे या मेनोपॉजांत चेड येवचे तशें कसले आसा सर्वायकल कॅन्सर येवचे यंगर एज ग्रुपांत वर्डीक जायना फुडें एक अराउंड 5-10 वर्सां भितर ताजे सीड स्टार्ट जाता आणि नेक्स्ट 10 to 15 years भितर कॅन्सर जाता सो कॅन्सर सर्विक्स कॉमनेस्ट एज ग्रुप अराउंड 40s सो ते 50-60 years येवची कॅन्सर उणे सो यंग एज ग्रुपान तो सर्वायकल कॅन्सर येता सो नेक्स्ट तांतू कॉस्ट आशिल्ले ₹800 म्हळ्यार तुमी गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल वाले टोटली फ्री 100% आतां गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल वाले पॅप स्मियर इज 100% फ्री साधारण अराउंड 1500 to 2000 मागीर ते हांव म्हळ्यार ते HPV म्हूण एक आसता HPV टेस्ट ऑफ पॅप स्मियर ताका चिकेची चड 3000-5000 येता बट ते एक्सपेन्सिव आशिल्ले पॅप स्मियर यूज केल्यार मागीर आमकां 5 वर्सांत एक पण करूं येता सो ते साधारण कॉस्ट इफेक्टिव्ह लागता सो पॅप स्मियर म्हळ्यार कसले म्हळ्यार एक प्रोसेस कसले म्हणून सांगता म्हळ्यार पॅप स्मियर म्हळ्यार एक गर्भकोशाचे एक माउथ आमी एक इन्स्ट्रुमेंट घालून पळय न्हू ते एक ब्रश घालता ती ब्रश घालून ते युट्रस माउथाक एक ब्रश काडून ते सेल्स एक बॉटलान घालून ते बॉटल घालून ते लॅब पेटयल्यार तांणी ते मायक्रोस्कोपान पळयता ती ते खंयचे टायप ऑफ सेल आसा प्री मॅलिग्नंट सेल आसा की ते खंयचे मुखार कॅन्सर चान्सेस पळय सो प्री कॅन्सर सेल्स तांकां आमकां कळटा आता तुम्ही इतली वेळ सर्वायकल कॅन्सरा विषयी सांगले आता नेक्स्ट आम्ही ब्रेस्ट कॅन्सरा विषयी ಸ್ವಲ್ಪ उलोवया सो अर्बन एरियाजांत आता हे आमी म्हळें सर्वायकल कॅन्सर रुरल एरियाज जावं ऑल ऑफ इंडिया बट आमी अर्बन एरियाज आयल्यार अर्बन म्हळ्यार आतां टाउन्स सिटीजांत आयल्यार पेंडांत आमकां ब्रेस्ट कॅन्सर कॉमन आसा सो ब्रेस्ट कॅन्सर खंयचे एजांत मेळटा ती खंयचे पर्टिक्युलर एज म्हूण आसना बट usually around 50 years लागीं आमकां स्पेशली इंटरेस्ट येता 40 years जायना पुढे आमी मॅमोग्राम कोरका म्हणटा ती बिकॉज ते लायक कोण एक क्लियर सन्न लंप्स आमकां मॅमोग्रामान कळटा बट मोस्ट इम्पॉर्टंट कल म्हळ्यार पुरे लेडीजांनी तांगले ब्रेस्ट एक्झामिनेशन कोरता ब्रेस्ट सेल्फ एक्झामिनेशन म्हणून हे ब्रेस्ट सेल्फ एक्झामिनेशन म्हळ्यार एक ताजे एक मेथड आसा आनी ते ब्रेस्ट समज आनी एवरी डे तांणी एक्झामिनेशन करून ब्रेस्ट एक्झामिनेशन केल्यार एवरी डे तांकां वग्गी कळटा की सन्न लंप तांकां कळटा बिकॉज तांकां गोत आसता ब्रेस्ट कशी आसा कशी सायज आसा कशी टेक्स्चर आसा तांकां एक म्हणटा इन्वर्टेड निप्पल आनी प्रॉब्लेम आसता इन्वर्टेड निप्पल ते आमगे ब्रेस्ट फिडिंग टायमार हेल्प हें आसता एवर नॉर्मल निप्पल इन्वर्ट जाल्यार पळय दाम आमकां मस्त बैल म्हळ्यार ते वचून डॉक्टर पळोवपाक नॉर्मल आशिल्ले निप्पल भितर गेल्यार देन दे हॅव टू सी अ डॉक्टर इमिजिएटली बट फूल दोनोची इन्वर्टेड आसल्यार एक मॅमोग्रामाचे एक पावर पॉइंट आसा आमगे लागीं सो हे मॅमोग्राम म्हळ्यार एक्सरे सो एक्सरे म्हळ्यार ते ताजी मिती थोडे रेडिएशन आसताची एक्सपोजर
बट मस्त उण आहे बट रेग्युलरली करूक आमी एडवाइस करना ती वन्स एवरी इयर कोरयेदा सो वन्स एवरी 2 years कोरयेदा केल्यारी आमकां वेरी वेरी स्मॉल लम्प्स कळटा ब्रेस्ट कॅन्सरान तुका कशें म्हळ्यार प्रिव्हेंशन ना सन्न लंप आयल्यार आमकां कळटा इजिली ट्रीटमेंट करता नेक्स्ट स्लाइडान तो तुम्ही दाखयला वय हां तू कळट म्हळ्यार आतां कले आमी स्क्रीनिंग करणी म्हळ्यार ते हॉड आशिल्ले ते बॉल आमकां दिसता लंप मॅमोग्राम केल्यार सन सन बीड्स आशिल्ले लंप आमकां कळटा सो वग्गीत मेळ्ळ्यार आमकां इजिली ट्रीटमेंट ये एंडोमेट्रियल कॅन्सर म्हणून एक कॉमन कॅन्सर वल्वंशाजेवचे या बी मस्त रिस्की की वय म्हळ्यार खंयचेय कॅन्सर म्हळ्यार इट्स रिस्काची बट एंडोमेट्रियल कॅन्सर म्हळ्यार आमी चड जावन आमकां पळोवचे आफ्टर मेनोपॉज आतां 50, 60, 70 years जाली कोणी आमगेल्या घार आशिल्लो अम्मा जावं ग्रँड मदर्स कोणी आसल्यारी तांणी चिकेपणी मेन्सेस स्टॉप जायना फुडें ब्लिडींग जाल्यार पोस्ट मेनोपॉजल ब्लिडींग म्हळ्यार तुमी तक्षण तांकां हॉस्पिटलाक घेवन डॉक्टराला वचून चॅकअप करका ते एंडोमेट्रियल कॅन्सराक आमी स्क्रीनिंग करतात ते पोस्ट मेनोपॉजल ब्लिडींग म्हळ्यार ते हेवी असता की स्पॉटिंग मात्र के स्पॉटिंग असता हेवी आसका म्हूण कलेना आतां 10 पेशंट आले पोस्ट मेनोपॉजल ब्लिडींग आयल्यार तांत कॅन्सर मेळचे एक मात्र 1 in 10 सो तशें न्ही की पोस्ट मेनोपॉजल ब्लिडींग आयल मरे कॅन्सर म्हूण न्ही ना बट डिले करना हॉस्पिटला डॉक्टर वचून चॅकअप करणो ते 10 पेशंटांतो ते एक कॅन्सर एक पण कॅच करता त्या डॉक्टराक केन्ना मेळका एक मेनोपॉज जालेले बायलमनशेन डॉक्टरांक केन्ना मेळका एवरी इयर एक चॅकअप करता म्हणटात एक स्कॅन करता ती एक मॅमोग्राम करता ती एक पॅप्समियर करचे आसता आनी तांकां जनरल तांगेले कशी बॉडी आसा तांगेले कले प्रॉब्लम्स आसा की पळयता ती बट कलेपणी प्रॉब्लम आसल्यार लेडीजान तो आतां गायनोकॉलॉजिस्ट केन्ना तुमी येवन मेळका म्हळ्यार एक पिरियड समन ना म्हळ्यार आनी एक हेवी ब्लिडींग आसल्यार ब्लिडींग कशें हेवी कळच म्हळ्यार हांव सांगितलं ते मेन्सेस स्टॉप जायना पूण ब्लिडींग आसल्यार पोस्ट मेनोपॉजल ब्लिडींग मेन्सेस वेळार मस्त पेन आसल्यार वेजानल डिस्चार्ज आसलें म्हळ्यार वेजानांतल्यान योनींतल्यान वच्चे फ्लुइड चिके स्मेली आसल्यार आनी खंयी तुका पोटान तो जावं ब्रेस्टान तो खंय पूण लंप पडल्यार तुमी डॉक्टरा लागीं इमिजिएटली येवन मेळपाचें तशी एक रेग्युलर जनरल चेकअपाक वचो का म्हणजे आता इन जनरल जावन एक मनशेन कसा नमण्याचे आहार कसा नमण्याचे एक्सरसाइज करका वेजिटेबल रिच डायट म्हणटात आमी वेजिटेबल रिच डायट म्हळ्यार तुगेले अबव द ग्राउंड वेजिटेबल्स म्हळ्यार लिव्स ग्रीन लिफी वेजिटेबल पालक तशी आनी बीन्स ब्रोकोली कॅबेज तशी सो अबव द ग्राउंड वेजिटेबल्स एक एवरी डे तुगेले एक पोर्शन आसका आनी बॅलन्स म्हळ्यार मस्त एक शुगर आयटम्स नाका म्हणटा ती आनी सनलायट जाय आनी एक्सरसाइज जाय हे समज एक एक्सरसाइज डायट समज पळोवन घेतल्यार तांकां 90% हेल्थ प्रॉब्लेम्स ते स्टॉप जाता समजता म्हणून तशी आतां ब्रेस्ट म्हणून खंयचे एक कॅन्सर ब्रेस्ट कॅन्सरा पूण तितले मेथड्स आसा एक सेल्फ डिटेक्शनाक दुसरे कॅन्सराक कसले स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट आसा करूं का म्हळ्यार अर्ली डिटेक्शन आसा आमच्या ओवेरियन कॅन्सराक एक ब्लड टेस्ट आसा CA-125 म्हणून बट प्रॉब्लेम कल म्हळ्यार ते CA-125 अशीची पॉट समज जायनी म्हळ्यार आतां अपसेट समज ते वय पॉझिटिव्ह येता सो आमी CA-125 करी म्हळ्यार पुरे आमकां ते मस्त फॉल्स पॉझिटिव्ह येता ती सो वी डोंट रेकमेंड रुटीनली आतां स्कॅन करतना लंप पळयल्यार ते पेशंटांत आमी CA-125 करता ती बट अशीची रुटीनली वचून तूं CA-125 केल्यार मस्त पॅरानॉया स्टार्ट जाता पळय आता मेनोपॉज जालेले बायलमनशान कॅल्शियम टॅबलेट्स आनी केन्नाय घेवका तांगेले ऑस्टियोपोरोसिस दूर करूं का म्हूण म्हणटाची तांणी कितली घेवका कॅल्शियम टॅबलेट दिसा एक 250 to 500 milligrams कॅल्शियम टॅबलेट आसा ताजे वटू व्हायटमिन डी युजली असतात सेम टॅबलेटान तो अराउंड 200 to 500 इंटरनॅशनल युनिट्स ऑफ व्हायटमिन डी सो एक कॅल्शियम आनी व्हायटमिन डी एक टॅबलेट दिसा एक कितले महिन थंय घेवचे तशें केले सेट रूल ना बट घेतल्यार बरें आनी बट अशी कॅल्शियम टॅबलेट घेत कांय प्रेजन जायना दे हॅव टू एक्सरसाइज आतां आमी अशीची टॅबलेट घेता बसल्यार आमगेली बॉडी स्ट्रॉंग जावची ना आमगेली बोन स्ट्रॉंग जावचे विथ एक्सरसाइज वॉकिंग आनी सनलायट योगा तसं कसले योगा केल्यार बरें एक्सरसाइज केल्यार बरें आनी सनलायट जाय मसन आमी आतां
अर्थान तो सन्न इतल सन आसा फ्री बट आमी सदां भितर वचनात फ्री जाल्यार आमकां नाका आनी दुडो दिवन जिमा वचा म्हण तशी मनस्थिती. इतले वेळू प्युबर्टी अँड बियॉन्ड म्हळ्यार जुवानपण आनी मुखार म्हणलेले विशयारी आमगेलो तो भासाभास केलेले कोडियलाचे कन्सल्टंट ऑब्स्टेट्रिशियन अँड गायनकॉलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक शेड्डे हांकां हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद डॉक्टर. तशीच आमगेल आरोग्य भाग्याचे अभिमानी वीक्षक सर्वांकय हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हणून मागता.